देव बरी सांज दिव तुमकां समेस्तांक. आदल्या वर्सा आयच्याच दिसा म्हणजे 4 ऑक्टोबराक पयल्या फावटी आमी ह्या सभांगणान सांगाता जमल्ल्या आनी त्या संदर्भार ह्या सभांगणाचें उक्तावण आनी तशेंच मॉन्सिंजर लेस्ली शेणॉय हांचो 73rd जल्म दिवस आमी आचरण केलो. आनी परत ह्या वर्सा ह्याच दिसा परत आमकां सांगाता मेळचें भाग मेळ्ळें आनी तें जावन आसा आमच्या फेरगेजीच्या डायनींग आनी किचन हॉलाचें उक्तावण आनी तशेंच मॉन्सिंजर बापाचें 74th बर्थडेचें आचरण. आनी ह्या कार्याक हाजर आशिल्ल्या सर मानाच्या सयऱ्यांक हांव मोगाचो स्वागत मागतां. जर कार्य सुरू जाय तर वेदी सभा जाय आनी हांव आतां उलयतां आमच्या विगार बापा लागीं ताणें मॉन्सिंजर बापाक वेदीर हाडून बसय जाय म्हण. कोविड-19 लॉकडावना वरवीं 2 फावटी आमची हर एक चटवटिके बंद पडल्यारी आमी हातीन दवरली दोनूय येवजणां पोंताक पावल्यान. हे आमकां फावो केल्ल्या खातीर धन्यदेवाक आतां आमी अर्गां दिया. हांव उलयतां आमच्या कॉयर पंगडाक प्रार्थनाद्वारे हे कार्याची सुरवात करी जाय म्हूण. सर्वांनी उबें रावचें. सर्वांनी बसचें. लॉकडावन सुरू जातना आमच्या वेगार बाप मस्त कंटेस्ट आसले. हातीन घेतलेलें येवजण पोंताक पावता गे ना म्हूण तांकां कंत आसली. 2020 ऑक्टोबर 4 तारखेर पयले फावटी सभांगणाचें उक्तावण जातना तांच्या तोंडार इल्ल्यो हांसो येयल्यो आनी आज त्यो हांसो दडट्यो जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार येवजणाचें दुसरें भाग आज संपूर्ण जालां आनी आतां ते मुखार येतात तांची बोगणां ओसरूंक आनी तुमकां सर्वांकी स्वागत करूं. मोगाच्या मॉन्सिंजर लेस्ली शेणॉय, याजक बापानो, दोन भयणीनो आनी मॉन्सिंजर लेस्ली शेणॉयच्या कुटुंबादारानो, इश्टानो. बिंदूर फिरगेजीचे सहायक विगार मनादी बाप अश्विन क्रास्ता, मनादी बाप लॉरन्सन पिंटो आनी आमचे वस्ती याजक भोव मनादी वॉल्टर डिमेल्लो.
बेंदूर फिरगेचे गवळीक मंडळचे उपाध्यक्ष श्रीमान स्टीवन पिंटो, कार्यदर्शी श्रीमती मेविस रॉड्रिगस, सर्व गुरकारांनो, गवळीक परिशद संध्यानो आनी आमच्या मोगाळ फिरगजकारांनो आनी सर्व सैऱ्यानो, धर्म भयणीनो, तुमकां आमचो मोगाचो स्वागत. तुमकां सुमेस्तांक बरी सांज मागता आसतना पयल्यान पयलें आयचो बर्थडे समारंभचो मॉन्सिन्योर लेस्ली शेणॉय तुमकां ह्या मोठव्या पूण मोगाच्या कार्याक मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. आमचे संगी आसात मॉन्सिन्योर लेस्ली शेणॉय हांच्या कुटुंबाचे आनी इश्ट तशें मोगाचे. तुमकां सर्वांक आमच्या सुमेस्तांच्या नांवी स्वागत. मोगाचो स्वागत सर्व याजक भावांक आमच्या आनी मॉन्सिन्योर लेस्लीच्या मोगान तुमी हांगासर आयल्यात. तुमकां मानाचो मोगाचो स्वागत आमी पाठयता. सर्व धर्म भयणींक तुमच्या येण्यान आमकां संतोश जाला. तुमकांय आमचो मोगाचो स्वागत. आमचे इंजिनियर्स, कॉन्ट्रॅक्टर्स, सुपरवायझर्स तशें कामेल्यांकय आमी मोगाचो स्वागत आमी दिता. गवळीक मंडळचे उपाध्यक्ष श्रीमान स्टीवन पिंटो, कार्यदर्शी श्रीमती मेविस रॉड्रिगस, सर्व गुरकारांक, फिरगज गवळीक परिशद सांद्यांक आनी हजर आसल्या सर्व फिरगजकारांक मानाचो आनी तशेंच मोगाचो स्वागत. आमच्या सर्व सैऱ्यांक फिरगजेच्या घरच्या आनी फिरगजेच्या वावराड्यांकी आमचो मोगाचो स्वागत. मोगाचेनो ऑक्टोबर म्हयन्याची 4 तारीख बेंदूरच्या चरित्राचो एक भाग जावन सदांच उरतेली. बेंदूर फिरगजेक ऑक्टोबर 4 तारीख व्हडा संतोशाची. आज तिदोडो संभ्रम आमी आचरशिता. पयलें आमचें नवें डायनींग हॉल आनी किचन ब्लेसिंग आनी इनॉग्रेशन. मॉन्सिन्योर शेणॉयचो जल्मा दिवस तर तिसरें खंयचो सांगा पळया. ह्या हॉलाक उद्घाटन जावन 1 वर्स जालें. असो एक वार्षिक दीस आमी संभ्रमता. गेले त्या वर्सा मॉन्सिन्योर शेणॉयच्या उदार मोनान आमकां हें नवंत सुसज्जीत कम्युनिटी हॉल फावो जालें आनी तें ऑक्टोबर 4 तारखेर तांच्या जल्मा दिसा आशिर्वादीत जालें. तुमकां गुर्तू आसचें ना तें ऑक्टोबर 4 तारखेर ब्लेस करूंक हें हॉल पयल्याची योजना नातिल्लें. ताच्याकी पयलें जाय आशिल्लें पूण कोविडा दरम्यान आमची परिस्थिती बिगडली. सर्व काम रावलें आनी कितें देवाची महिमा म्हणयत ऑक्टोबर 4 तारखेर तांच्या जल्मा दिसा तें उद्घाटन जालें. ह्या वर्सा गेले त्या वर्सा बरीस एप्रिलाच्या 4 तारखेर पास्का फेस्ता वेळार वा ते जायना जाल्यार मे म्हयन्याच्या 20 आनी 3 तारखेर पेंतेकोस्ताच्या आयतारा दीस नवें किचन आनी रांदपा साल आमी जेवणा साल आनी रांदपा साल आनी तशेंच ह्या जागांच्या वस्तेचीं कुडां आशिर्वादीत जाय जे आशिल्लीं. पूण देवाच्यो वाटो विचित्र. परत कोविड-19ची कश्टांची परिस्थिती आनी लॉकडावन जाल्ल्यान सगळो वावर फाटी पडलो आनी अशें आतां किचन आनी डायनींग हॉल ऑक्टोबर 4 तारखेर आज आशिर्वादीत जावंक साध्य जालें. मॉन्सिन्योराच्या जल्मा दिसाच तें उक्तावण जालें. मॉन्सिन्योर लेस्ली शेणॉय तुमकां बेंदूर फिरगज मात्र न्हय बेंदूरचे आतांचे आनी मुखले याजक सदांच ऋणी जावन आसात. आमी तुमकां तुमच्या मोगाक, बऱ्या उदार मनाक आनी आमच्या फिरगजेक तुमी दिवच्या लितुर्जीक सेवेक देव बरें करून म्हणटा आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी तुमचेर मागता. आतां इल्लीशी चरित्रां खाणी न्हय बगार जिणी. बेंदूर फिरगजेंतलीं जायतीं योजना म्हज्या काळार प्लॅन जाल्ली न्हय. ताचे रुवारी मुखार बसून आसात आदले विगार. त्या वेळार पूण किचन डायनींग हॉलान मात इल्ली आमी बदलावन आनी इल्लेशें चेंजीस हाडल्यात. नाजाल्यार हें येवचें त्या दाळाचें आनी त्या दाळ जाय आशिल्लें व्हडल्या हॉलाचो नवो फूड कोर्ट आनी टेरेस पार्किंग. सेकेंड त्या कम्युनिटी हॉल आनी ताचे वयर व्हडलें नवें हवानियंत्रीत हॉल हाचे वयर. तिसरें घराच्या बिल्डिंगाचें एक्सटेंशन आनी किचन आनी डायनींग हॉल. हें सदावत येवजण आर्थीक समितीन आनी गवळीक परिशदेन थोड्या वर्सां आदीं केल्लें. ताचे उपरांत हांव चिंतां आतां आसची तिसरी गवळीक परिशद. त्या वेळार जावचीं कामां
नवो जागो काणयोचे पसत आनी हेर वावरा दरम्यान तें पाटी पडलें 2 वर्सां आदीं नवो फूड कोर्ट आनी टेरेस पार्किंग जालें ताचे बराबर कोविड-19 मारेकार पिडे वरवीं सगळो वावर रावलो अर्थीक परिस्थिती बिगडली ताचे थोडे तेंपा पयलें मनशां शणायन ह्या जागांच्या घरच्या कामाक कुमक बसयल्ली नवें किचन नवें जेवणा साल आनी ह्या जागांची रुमां 3 रुमां करूं पूण कम्युनिटी हॉलाचो वावर आरंभ जातना अर्थीक परिस्थिती बिगडली आनी ह्या वरवीं आमची परिस्थिती पळोवन मॉन्सिंजर लेस्लीन आर्थीक कुमकेचो हात आमकां बसयलो आनी गेले त्या वर्सा हें कम्युनिटी हॉल आमकां फावो जालें ऑक्टोबर 4 तारखेर ह्या जागांच्या घराचो वावर मुखार सोंग कसत आसतना आमचे ज्युडिशियल विकारांत भोवमानादी वॉल्टर डिमेलो बापानी एक दीस जेवणा वेळो प्रस्ताव काडलो फादर संतोशी त्या दाळा आमच्या त्या जेवणार आशिल्ले हो प्रस्ताव ताणें काडले वेळार मॉन्सिंजर म्हणाले घराच्या कामाक हांवें बसयल्लें पयलें आनी तें खंडीत हांव दितलो कारणांतर काम आरंभ जावंक मस्तू गळाय जाली थोड्यो अडखळी आयल्यो ताचे संगी कोवीड दुसरें वेव सेकंड वेव आनी परत लॉकडावन अशी आमची बरी परिक्षा चल्ली पूण देवाच्या दयेन मुर्यमायेच्या आनी सांत सेबेस्तांवाच्या मजतीन आज परत मॉन्सिंजराच्या जल्मा दिसाचें घराचें म्हळ्यार रांदपा सालाचें आनी जेवणा सालाचो वावर काबार जावन आशिर्वादन जालें ह्या प्रोजेक्टाचो मुखाल वांटो काम जालें मुखाल वांटो हांवें म्हळें तुमी समजतात कित्याक म्हळ्यार वस्ते कुडांचो वावर जावना तो जावनूच आसा आनी त्या कार्याक तुमकां आमी इनॉग्रेशनाक ब्लेसिंगाक तुमकां आमी आपयना आमचे भितरच आमी तें करून सोडटा कित्याक तें केदार काबार जाता आमी नेना आनी एक प्रमुख विशय जायत्यांक दसूंक पुरो तें एक सवाल जावंक पुरो हें जावन आसा 60 लाख ह्या जागाच्या घरांत एक किचन आनी डायनींग हॉल बांदूंक जाय गी म्हूण हातूंत कितेंपणी आसा खंडीत जावन हातूंत जायतें आसा किचन आनी डायनींग हॉल तुमी आतां गेल्यात वयर सोडून आनी सकयल देंवल्यात ते जाल्यार तुमकां समजतलें आसतलें हें धरणीर बांदून वयर बांदलां तशें म्हूण सांगल्यार 2 स्लॅब किचन डायनिंगाचे 1870 स्क्वेअर फीट तले आसले 2 स्लॅब आनी सगळें संबंद जाल्लो बांदपाचो वावर तशेंच किचन म्हणटना संबंद जाल्ल्यो सगळ्यो संगती आनी फिटिंग्स तातूंत वांटपल्यात आनी हें सर्व सांगता वेताना 3 वस्ते कुडां लिवींग रूम्स आनी ताका संबंद जाल्ले स्लॅब्स डबल 2 स्लॅब्स ते 370 स्क्वेअर फिटाचे स्लॅब तशेंच वॉशरूम्स टॉयलेट्स आनी सर्व फिटिंग्स हें सर म्हणटा आसतना कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आमी 2 वर्सां आदीं कितलें वाडलां म्हूण सांगल्यार आमी ह्या हॉलाचें काम आरंभ करचे तावन आतां 45 to 50% कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट वाडलां आतां तुमी चिंतयेत 60 लाखांनी हें जाता गे म्हूण सांगून हो सगळो प्रोजेक्ट पोंताक पावोवंक कारण जाल्ल्या मॉन्सिंजर लेस्ली शेणॉय आमचो सहायक विगार फादर आश्विन फादर रॉन्सन आनी तांकां उत्तेजन दिल्ल्या सदांय येवन विचारचें कितून पावलें कशें जालें बरें करा बरें जाता म्हूण आमचो भोवमानादी वॉल्टर डिमेल्लो आनी आमच्या संगता सगळ्या वावरांत वावुरलो उपाध्यक्ष स्टीवन पिंटो आनी तशेंच आमच्या सर्व वावराक सपोर्ट केल्ली मेवीस रोड्रिगस फिरगस गौडीक परिशदेचे कार्यदर्शी हांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा सर्वांक उपकार बावडचें कार्य वेगळेच आसा त्या देखून हांव इतल्यार म्हजी उतरां आखेर करता तुमकां देव बरें करूं फादर तुमच्या मोखेलपणा आनी मार्गदर्शना वरवीं हें येवजण संपूर्ण जाल्ल्याक तुमकांय हांव रास उल्हास पाठयतां आनी तुमकांय ह्या कार्याक बरो स्वागत मागतां ह्या येवजणाचे मेन स्पॉन्सर जावन आसल्यात मॉन्सिंजर लेस्ली बाब आज तांचो 74 जल्मदिवस आचरण करतात आतां ते केक कट करून तांचो संभ्रम आचरतले Father, I request you to cut this cake and celebrate your birthday. Happy birthday.
happy birthday, happy birthday to you. From good friends and true, from old friends and new, may good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. मुन्सिंजर बापाक उल्हासून आता गीत गायतले आमची युवा गायन मंडळी. सावन सांगली तुमची जिणी, 74 वर्सांची तुमची जिणी. उल्हास भरीत काळजान गायता अभिनंदन गीत. उल्हास 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 तुमकां monsignor लेस्ली बापानो. वत्या अभिमानान आमी बेंदूरकारा सर्व मेळून म्हणटा तुमकां भागी जन्मदीस. उल्हास 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 तुमकां monsignor लेस्ली बापानो. वत्या अभिमानान आमी बेंदूरकारा सर्व मेळून म्हणटा तुमकां भागी जन्मदीस. Magtaong bersama service por devaci, labo lamang kani sufor bore jivi. तुमच्या उदार मोनान सदांच ऋणी, उरलेल्यान सदांच आमच्या काळजा मनांनी. उल्हास 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 तुमकां monsignor लेस्ली बापानो. वत्या अभिमानान आमी बेंदूरकारा सर्व मेळून म्हणटा तुमकां भागी जन्मदीस. उल्हास 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 तुमकां monsignor लेस्ली बापानो. वत्या अभिमानान आमी बेंदूरकारा सर्व मेळून म्हणटा तुमकां भागी जन्मदीस. हे अपूर्बायेचें गीत असले जावन आसात. आमचे सहायक विगार बाब फादर रॉन्सन पिंटो तुमकां देव बरें करूं. सर बेंदोर फिरगसगरा तर्फेन monsignor लेस्ली बापाक तांच्या जल्मदिवाचे शुभाशय पाठवूंक आतां मुखार येतात आमच्या फिरगस गवळीक मंडळीचे उपाध्यक्ष माने स्टीवन सर. Dear Reverend Monsignor Leslie Shenai, our Vicar and Dean, Very Reverend Vincent Montero, Very Reverend our Anthony Shera, we have for the Valerian, Very Reverend for the Walter Di Mello, all other priests, we have as Mother Celine, Sister Celine Rose, and all the Sister Superiors, Sister Rose Celine, and all my dearest parish council members, my dear Gurkhas, Pratinidhis, my dear friends, and all dear parishioners. First and foremost, on behalf of
all the Bendur parishioners who are gathered here and also not gathered here, let me humbly take this privilege to wish you, dear Monsignor, a wonderful birthday, happy birthday, with assurance of our prayers that God may bless you always with happy, healthy, and peaceful sacerdotal life. On behalf of all the parishioners, I wish to pronounce that we have no words to express gratitude of this nature. You have remained as a pillar of support to Bendur Parish, may it be spiritually, may it be monetarily. It is true that your magnanimous generosity has put the Bendur Parish on the comfortable zone during these difficult pandemic times. This truth will remain in the history of Bendur, and your generosity will be remembered by our next generations. We acknowledge that we are extremely lucky to have you with us today as part of your birthday celebration. Bendur being your Sunday service priority for many years, we have been happy to have you always with us, and your homilies, which are well prepared and striking at times. We all take this opportunity to thank you, and we look forward to have at least one of our altar boys as a priest, as you would pray for them always. Your boundless generosity exceeded any kind of expectation when on your own, keeping everything in mind and need of the hour, without a solicitation, you donated nearly 81 lakhs to build this community hall. And now, you were kind to donate a kitchen and dining for all our priests at a cost of nearly 66 lakhs. Additionally, you were also kind to donate some good quality vessels to match the kitchen and dining decor. Including a smart TV as well. Bendur Parish family will remain grateful to you, Monsignor, for your kindness, and we assure our prayers for you, especially God may bless you with good health, peace, and joy. Your special concern and respect for Bendur Parish, and especially to Reverend Father Vincent Montero, to be remembered for many more years. Your exquisite taste for food, and you wish to share it by letting them to cook themselves, now in the new kitchen, to enjoy the food in the decent dining area with well decorated, is well appreciated by all of us here. On behalf of the parish family, I once again extend our warm birthday wishes to you, remaining grateful and appreciation to your exclusive birthday gift to Bendur Parish, 2 in a row, that was last year and this year as well, but 3 I do not know. I leave it to you. But that is because it's the 75th birthday, probably something will happen. But we will wish you on the 4th October. This gift and your posterity will be remembered, dear Monsignor, for years to come by each and every Bendur parishioner. Thank you, dear Monsignor. देव बरें करूं मान्य स्टीवन पिंटो तुमच्या अभिनंदाच्या उतरांक. मुन्संजर लेस्ली बापान ह्या फिरगजीक दिल्ल्या उपकारां खातीर आतां फिरगजी तर्फेन तांकां शॉल घालून मान करता. हांव मुखार आपयतां आमच्या फिरगजीचे विगार बाब, सहायक विगार बाब, फादर एंटनी शेरा, फादर वॉल्टर सर,
आनी तशेंच फिरगस गवळी मंडळाचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी हांणी मुखार येवन हें कार्य चलय जाय म्हूण. San Sebastianचे फिरगस बेंदूर, San Sebastianचे पिंतूर हाचेर एम्बॉस्कला हँडमेड शॉल हे ते देखून हे विशिश्ट तांकां आमी हे प्रेजेंट करता वता शॉल घालून मान. देव बरें करूं सर्वांक. Now I request Monsignor Leslie Shenoy to share your feelings with us. Over to you, Father. Good evening. I've been coming to Bendu for many, many years. Almost, even when I came for my vacation, I would come here on Sundays. So at time of Father Peter Noronha, then Father Anthony, then Father Vincent. Father Vincent never asked for a penny. He did not. He expressed his plans. And I felt it would be wonderful to support him. And I knew it would be rightly used. I can tell you, I was always happy to share. And when I gave because I wanted to give. I believe nothing that you get, you can take it with you. You need to share it. You need to give it. So I'm happy and proud that I was able to fulfill the dream of the parish priest. I mean to say priest, because Anthony and Vincent, which will be benefited for many. I'm grateful to God for enlightening me and showing me the way where could be used very fruitfully. And I thank the fathers and for all the parishioners for your prayers and for kindness. You know that now I get older and older more, I wanted to ask Father Vincent, how about I retire in Bendur and I get a little
place to stay here. I don't have to worry about my food. I don't have to cook. You know, I cook my own food and I feed my boys. They don't cook for me, I cook for them. So I get tired. So Father Vincent, think about it. If I get a room, I will definitely retire because I'm sure I'll get my meals without fail. Because Father Ronson asked me today, after the good meal this afternoon, he asked, Monsignor, what did you cook? I said, Ronson, I cooked everything myself. And he thought it was a joke. And then he was told it is not a joke, that's the truth. But it's an open option. I'll leave it to you because the older we get, you want someone to take care of you. I have a nice place, very comfortable, but I'm not going to take it with me. And I have no dream whom I'm going to give, to be truthfully. But I will be giving to somebody who will take care of me and make my last days comfortable. Because talk is cheap. Everybody will say, I'll take care of you. What happens is, we don't know. So everybody wanted to know, whom did I make my will? And I said, I myself do not know. But I will give to one who cares for me and who will be there for me. So Bendu parishioners, be nice to me. You may get this place. Thank you. In response, Monsignor's suggestion is very good, but we are transferable people. I have only 3 years in Bendur more. Not even 3, 2.5, I think. So, but we can still build a room for you and you can stay there and I can come and see you here now and then. Thank you, Monsignor. We wish you a wonderful birthday. हे येवजण तयार करूंक सबास जाणांनी तांचो वावर दिला. तांकां सर्वांकी मान करून तांचो उपकार बावडूंक हांव आतां मुखार आपयतां. फेर्गस गोवळिंग मंडळीची कार्यदर्शी श्रीमती मेविस रॉड्रिगस तांकां. On this day, I thank Almighty God for His blessings. For His blessings upon us, yes, for His blessings upon each one of us. Dear all, hope you all have enjoyed this evening. And now to come to the next lines, it's too long. Dear, very reverend so-and-so, so-and-so, this priest, that priest. So instead of making it too lengthy, dear all priests, very reverend Monsignor Shenoy, it's a day to thank God as well as to thank each other. So shall we look at each other and say, thank you, thank you, thank you. See, look at yourself, what a beautiful life, a beautiful smile on your faces. I admire that. And I thank God for this beautiful smile on our faces because of very Reverend Monsignor Shenoy. Thank you so much and happy birthday to you once again. Yes, as I said, this is a day to thank God. And next to that, first and foremost, very Reverend Monsignor, for your generosity of heart and kindness, being part of Bendur Parish with your love ministry and great support, especially during the difficult times when the parish was facing financial hard times. You were a great pillar of strength and support. Was it that Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, they sat together and quickly entered into our Monsignor's heart so that we could get help? Am I right, Father? And if that's so, that's the grace.
At the meantime, I'm sure when these archangels were having a small meeting, our vicar was sitting at one place and he was just repeating one of the promises of our God. That's, I'll fight for you, be still. Is that true? Yes, and that's a miracle. So let's praise God first with a loud applause. Thank you. Monsignor Shenoy, you have been a pillar of strength and support to our parish priest and to our parish. With your friendship, a generous gift of a community hall, and now a well-equipped and a sophisticated kitchen, dining hall, which is being renovated with additional construction. Reverend Monsignor Shenoy, you thought of everything that you could provide our priests with. And hence, that reminds me, खावचें कितें, पियोवचें कितें, न्हेसचें कितें म्हणल्याची चिंता करिनाकात. I'm the provider. Yes, He provided everything to us through you, Monsignor Shenoy, and we thank you once again. We will be praying for you. We will be thanking you all the time. तशेंच हांव आतां देव बरें करूं म्हणटा. मॉन्सिंजर लेस्ली शेनॉय तुमच्या कुटुंबाची हांगा आसात, तुमची सैरी आसात, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा हांव ह्या नव्या किचन डायनींग हॉल असो सगळो वावर जाता आसतना विगारा सांगता तांकां इल्ली सुडकां मेळच्या खातीर चड जबाबदारी वहिसिल्ल्या मानादीक बाब अश्विन क्रास्टा आनी सांगात दिल्ल्या मानादीक बाब रॉन्सन पिंटो विगाराच्या आनी आमचे नवी काळजन तावन देव बरें करूं म्हणटा. खंडीत तांणी खलबीतनांतलो वावर केला. ह्या वावरा वेळी जायती सलाह सूचना आनी उत्तेजन दिल्ल्या तशेंच सुपरवायज केल्ल्या उपाध्यक्ष श्रीमान स्टीवन पिंटो तुमकांय हांव काळजन तावन उल्हास पाठयतां आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. तशेंच हांगासर आमचे संगी आसात आमची सबार धर्म भयणी विविध कॉवेंतांतल्यान आयल्यात. तुमी हांगा आयिल्ल्या खातीर आमचो संतोश दडतो केल्ल्या खातीर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटां. ह्या बांदपाच्या वावराक कळमीत नासतना वावरला सामान हाडूंक, कोऑर्डिनेट करूंक आनी बिल्स आनी पेमेंट्स योजन करूंक तशेंच काम जाता फादर, फाल्यां जाता फादर, परवां जाता फादर, चिंता करिनाकात फादर, टेन्शन नाका फादर म्हणून सगळें टेन्शन आनी प्रेशर सकयल हाडूंक वावरला आमचो रवी फेर्नांडीस आमच्या हॉलाचो मॅनेजर. हाकाय देव बरें करूं म्हणटा. बिल्स चेक करूंक, व्हेरीफाय करूंक सुरवेर तावन आज वरेक काम केल्ल्या आनी कळमीतनांतलो वावर दिल्ल्या इंजिनियर विनोद डिसोजा तुमकां विगर बापाच्या तर्फेन आनी तशेंच सर ह्या जाकांच्या तर्फेन आनी गोवळीक परिशदेच्या तर्फेन सर फिरगजगारांच्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मस्त काम केलां ताणें. आयच्या सगळ्या कार्याचें कार्यनिर्वाहक जावन अपूर्बाई सडयिल्ल्या विनोद तुका परत देव बरें करूं आनी तुज्या कुटुंबाचे देवाची आशिर्वादां. तशेंच हांवें विसरूं नये आमच्या भुरग्यांक इतल्या अपूर्बायेन तांणी आज गायन केलें. इट्स लायक इट वॉज सुपर्ब, इट वॉज ब्युटिफूल, टू गुड. दॅट्स ऑल. मोर दॅन दॅट आय वोंट से एनीथिंग. येस, नाव वी हॅव टू ऑनर some of the people, those who have really supported us, they were with us. So I request Monsignor Shenoy to honor these people. नवे किचन आनी डायनींग हॉलाचो सगळो वावर केल्या समेस्तांक आमी विगार आनी सर याजक उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फिरगज गोवळीक मंडळी आनी सर फिरगजगारां देव बरें करूं म्हणटना ಈ ಹೊಸ ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರು ಇತರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಬೆಂದೂರು ಚರ್ಚಿನ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖರ ಹೆಸರು ಕರೆಯುವಾಗ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಸಿಂಜರ್ ಶೆನೋಯ್, ಮೇ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಆನರ್ ದೆಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಟ್ಟಡದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುಟೀನಾ. ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್.
Electrical contractor Shri Suresh D'Souza. Site supervisor Shri Naveen. Aluminium works and steel works तशेंच kitchen set केल्ल्या Shri Steven. JCB works Shri Clarence Lobo. General supervisor आणि संयोजक जावन आशिल्ले रवी फर्नांडीस दयेकन तुमी मुखार येवचे म्हणून आमची विनंती. रवीक आनी जोरान ताळयो पेटल्यार कांय तोंदरे ना म्हण दिसता. टायल्स केले आसा, ग्रानायट केले आसा, पेंटींग केले आसा, इलेक्ट्रिकल आनी प्लंबींग आनी तशेंच इतर सर्व रितींनी आमकां सहकार दिल्ल्या सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर थँक्यू मॉन्सिंच्या. आनी हांगासर अखेर करतना पेपर दवरतना हांवें मॉन्सिंच्या ब्लेस करतना किचन ब्लेस करतना इतल्यान तें चिंतिल्लें फायनली मॉन्सिंच्या रंगात येवन रावता कोण ना म्हणून. येस, थँक्यू. सर्वांक उपकार बावडल्या श्रीमती मेवेस तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या ह्या कार्याची कवरेज मिडिया आनी फोटोग्राफी केल्ल्या मिडिया कमिटीक तांच्या संचालक आनी सर्व मेंबरांक हांवें देव बरें करूं म्हणटा. 73rd आनी 74th जल्म दिवस आमी आचरण केलो. मुखल्या वर्सा 75th वर्साचो संभ्रम ही नव्या एसेवलांत आचरण करचें भाग खंडीत जावन आमकां देव पावयतलो म्हणल्या बरोबर वर्सा हें कार्य आखेर करता. आखरेक एक कंतारा दवरी हें कार्यक्रम आखेर करया. सर्वांनी उबे रावचें. Shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. समेस्तांक देव बरें करूं. सर ह्या जगपाक पावलांगे विनंती तांणी एक ग्रूप फोटो खातीर स्टेजीर येवचें म्हूण. तशेंच तुमकां सर्वांक भायर येतना मुन्संजी बापाच्या बर्थडेचे स्वीट्स मेळटले. परत सर्वांक देव बरें करूं.